न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दर दिसा घडपी घडणुकांचो धांवतो नियाळ ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां आमी दितात। तर आयच्या दिसाच्यो घडामोडी जाणून घेवया। सगळ्यात पयली या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। पणजे शार हे नितळ शार असो ह्यो जो पणजेक हो पुरस्कार फावो जालो ह्या हेजेर जो थळाव्यांनी टिका केली आसा तांचें अशें म्हणणें आसा की पणजेन वता थंयसर कोयर आसा वतात आनी खंयचीच गजाल पणजेन सारकी ना तरी हो जो पुरस्कार कसो फावो जालो अशें थळावे विचारतात। आनी खरेंच म्हणजे हो जो पुरस्कार महानगरपालिकेन हो जो पुरस्कार एक्सेप्ट केला तो खरोच पणजेक मेळपाक जाय आसलो काय ना अशें ते आतां विचारता। आनी तांचें अशें म्हणणें आसा की हो समज पुरस्कार मेळपाक जाय आसलो जाल्यार थंयसर जे कर्मचारी जे कोयर उखलतात तांकां मेळपाक जाय आसलेलो। आनी थोडे लोक अशें म्हणटा की खरीच बरी गजाल पण महानगरपालिकेन आनिकूय चेंजीस करपाक जाय अशी ही जी पुराय बातमी तुमी सेपीएम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। ऐश्वर्यान सांगले ती बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटलीच। आता फुडें या फुडले अपडेट घेवपा खातीर सब एडिटर उत्तेजा कडेन। काल कार्मिक खात्यान 9 सरकारी अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्ल्यो आसा। तातूंत मंत्री जेन्ना गोविंद गावडे मंत्री आसतना तांच्या खात्याचे मुखेली आशिल्ल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांची हेर खात्यांनी बदली करून सभापती रमेश तवडकर हांच्या मर्जीतले तशेंच गोविंद गावडेन पयस केल्ल्या अधिकाऱ्यांची म्हत्वाची पदां दिल्यात। तातूंतलो म्हटल्यार डॉक्टर अजय गावडे एक आसा ताका पयलीं उत्तर गोंयचे मुख्य अधिकारी म्हणून काम पळयतालो आनी ताका आतां खेळा संचालक म्हणून तांची नेमणूक केल्या। जाल्यार शिश्टाचार खात्याचे जोड सचिव आशिल्ले विवेक नायक आसात तांची कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक म्हणून नेमणूक केल्या। खेळा संचालक अरविंद कुटकार हांची पुराभिलेख खात्याचो संचालक म्हणून त्यांची बदली केल्या। तशेंच कला आनी सांस्कृतीक खात्याचे संचालक सगुण वेळीप हांची शिश्टाचार खात्याचे संयुक्त सचिव म्हणून बदली केल्या। तशेंच आनी हेर आनीक कांय जाणांच्यो बदली केलेल्यो आसात ते तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळयात। आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार मोरजेचे जो खेळा मैदान आसा ताची सामकी अवतिकाय जाल्या। ताचे जे सायडीन रॅलिंग आसा ते सगळे कोसळ्ळा, ग्रावंडार सगळे करड मातला आनी ताची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ही सगळे थंय कोयर आनी कितें पातळ्ळा सो संबंदीत खात्यान हाचेर लक्ष घालचें अशी थळाव्यांनी मागणी केली। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळयात। थँक्यू उत्तेजा। तर उत्तेजान सांगिल्ली बातमी तुमकां सविस्तर पळोवपाक मेळटली। तशेंच बेतोडा पंचायत जी आसा थंय सरपंच पदाच्या जो आशिल्लो मधू खांडेपारकर म्हणून ताच्या अगेन्स्ट अविश्वास थाराव घेतल्या उपरांत सुद्दां ताकाच आतां परत सरपंच पद दिल्लें आसा। पूण फाटले 1.5 वर्स जाल्ले 90% काम पुराय जावन जो अर्दवट कोयराचो प्रकल्प जो उक्तावणाची खंय तरी वाट पळयता ताच्या विशीं थळावे आतां विचारपाक लागिल्ले आसात। थळाव्यांनी विरोध केल्ल्या कारणानूच खंय तरी हो प्रकल्प जो काम जे प्रकल्पाचे चालू आशिल्ले ते अर्दवट बंद उडयले। मात आतां थळावेच परत जे आसा ते विनवणी करपाक लागल्यात की बेगीनच्या बेगीन हो प्रकल्प जो आसा तो ताचें उक्तावण करून हो प्रकल्प सुरू करचो। तर फुडले अपडेट घेवपा खातीर या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। सावयवेरेंच्या बोणये वाड्यार गवेरेड्यान सोमारा सांजे वेळार हल्लो केल्ल्यान 2 जाण जखमी जाल्ले आसा। तातूंतल्या एकल्याचेर धर्मा गिरोडकार म्हणटा ताका सद्या ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा। तशेंच आनी एकलो दिनेश गिरोडकर हाकाय किरकोळ मार लागिल्लो आसा। तशेंच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक आयज अटक केल्या। प्रज्वल गांवकर अशें ह्या 26 वर्सां तरणाट्याचें नांव आसा। तशेंच ताचे कडल्यान 208 ग्राम
ग्राम गांजा आणि स्कूटर आणि त्याचा मोबाईल जप्त केला असा. तिसरी जी बातमी म्हळ्यार साश्ट्रेच्या उपनिबंध कार्यालयात आयज सकाळच्यान सर्वराची समस्या निर्माण जाल्ली आसा. हाका लागून थंय येवपी लोकांक तांची जायती कामां आडकून उरलीं. देखून तांत्रीक कारणाक लागून पुराय गोंयांत ही समस्या निर्माण जाल्या अशें थंयच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. ह्यो तिनूय बातमी सविस्तर 7 वरांचेर पळयात. सध्या गोंयांत घोळे वखदां प्रकरणांनी तरणाटे जे आसात ते खुबशे तरणाटे ह्या धंद्यान घुसपल्ले आमकां दिसपाक लागल्यात. आयजूय बी एक दिवचले अशीच गांजा बाळगल्ल्या प्रकरणान एका तरणाट्याक 26 वर्साच्या तरणाट्याक अटक जाल्ली आसा. तर अश्योच आनीकूय म्हत्वाच्यो बातम्यो ज्यो आसात त्यो गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह मुजरत पळोवचें. हे न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकर सयत हांव दिप्ती काकोडकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.